बद्दल उलयले ताजो आमी आज आमचे तुज्या प्रिविलेज मोशन हांवें मूव केलें आनी कशें आसता की हें जें रेजोल्युशन ताणें पयलीं म्हणटा तें मूव केलां तें पयलीं म्हणल्यार अजून पास एडॉप्ट केल्लें आसा म्हणजे गणेश भाऊ गांवकारान जेन्ना तें मूव केल्लें तें सगळ्यांनी ताचेर डिस्कशन करून तें पास जाल्लें आसा ताचे मागीर कॉलिंग एटेन्शनाचेर परत सगळ्यांनी डिस्कशन केल्लें आसा आनी एका मतान सगळे पास केल्ले आसा ते सगळे डेलिगेशन घेवन दिल्ली गेल्ले आसा तातूंत भितर बाकीचे पार्टींचे लिडर्स आसा आनी हें करून जातकूच अमित शाहजीन ते आपूण घेता म्हूण सांगून मोदीच्या कॅबिनेटान ते डिस्कस जावन तांणीय घेतिल्ले आसा आनी आतां ह्या फुडल्या खंयच्या तरी हातूंत तें बील जातलें पूण इतलें सगळें जातकूच परतें घालप कित्याक हें म्हाका समजनाशिल्लें आनी तें घालें ताचे भितर आमच्या स्पिकरा बद्दल अपशब्द उलोवप ते कोणाकूच म्हणजे एक स्पिकर हो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आसा त्या पोस्टाक कितें तरी एक गरिमा आसा कितें तरी एक रिस्पेक्ट आसा तो रिस्पेक्ट ना दवरता ताका कितें जाय आसलें ताणें असेंब्लीन उलोवपाक जाय आसलें जेन्ना भायर तो भिंड काडटा आज रमेश तवडकर जावं ताचे बाकीचे आमचे सगळे लिडर्स एस टी समाजाचे जावं हे सगळ्यांनी एस टी समाजा खातीर खूब वावर करून खूब कश्ट काडून तांचे सगळे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते सॉल्व केल्ले आसा पण अशें एक रिस्पेक्टेड हाका आमचे ऑनरेबल स्पिकराक जेन्ना तो अशें म्हणटा तेन्ना सगळ्याक ऑगस्ट हावजाचो हो अपमान आसा आनी तो अपमान हांवेंच न्ही जाल्यार कोणेच सहन करून घेवपाक जायना अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर आमी ताजे कडेन मागला तुवें अपोलोजायज मागचें म्हणून सी एम हाजे कडेन स्पिकरा कडेन आनी हें करचें म्हणून प्रिविलेज कमिटी कडेन वयता न्ही खंयचें आमी मागला ताजें तें तो पळय अपशब्द उलयला ताजें स्पिकरा अगेन्स्ट अपशब्द उलोवप म्हणजे एक हावजाचो तूं डिसरेस्पेक्ट करता सो ताजेर तुमी हांगा ताका सॉरी म्हणप अशें आमी म्हणिल्लें एपोलोजायज केलो जाल्यार व्हडलें कांय जायना कोण कांय खालपी जायना सपोज तुवें कितें उलयलां जाल्यार तुवें म्हणप पूण तोय एडमेंट आशिल्लो ओवरऑल म्हाका दिसता की काँग्रेसी कडेन कांय मुद्दे ना सो अशी प्रायवेट मॅनेजमेंट रेजोल्युशनां जी एडॉप्ट केल्लीं आसा तीच परती घालप आनी ताजेर टायम वेस्ट करप असलें हें चालू आसा सो फाल्यां परत हेचे टॉपिकाचेर कंटिन्यू अनलेस तो अपोलोजायज करना तोपर्यंत आमी हें कर कितें कॉन्स्टिट्युशन एक पोस्ट न्ही तो एक पोस्ट तातूंत भितर तो एक रेस्पेदाद एस टीचो लिडर ताका अपशब्द उलोवन तूं सगळ्या एस टी समाजाच्या लिडरांचो अपमान करता मागीर ताणें बाकीचे खुबश्यो गोश्टी उलयल्या बाकीच्या लिडरां बद्दल पूण फाल्यां परतून बोवाळ जातलो हय जोपर्यंत तो अपोलोजायज करना तोपर्यंत बोवाळ चालूच उरतलो आनी मागीर कांय प्ले कार्ड सुद्दां काडलेले पळोवंक गेले जाल्यार सो तेजें कितें एक्चुअली करेलें ना एपोलोजायज तुमी सगळ्यांनी एका बरोबर धरून तूं एपोलोजायज कर म्हणून आनी काय ना ना तितून मदीं ते एल्टॉन गो बॅक अशें कितें तरी बरयल्लें सो हय एपोलोजायज एल्टॉन गो बॅक म्हणजे जोपर्यंत माफी मागना तूं हें करनाका